जी पिडा जाल्ली ती पयस करूंक भितर सरलो भाग्यवंत इनासाच्या रुपान. जेन्ना आमचो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ह्या संवसारांत तरणाटो कसो जियेतालो तेन्ना ताच्या काळजांत हावेस आसलो संवसारी गिरेस्तकाय जोडूंक, संवसारी वैभव जोडूंक, संवसारी नामना जोडूंक. ताच्या जिवितांत देव तितलो लागीं नासलो, मागणें ताच्या जिवितांत तितलें नासलें. जायते फावटी आपलेंच तो चिंत्तालो, कशे भाशेन हांव व्हड जातलो, कशे भाशेन हांव जाण वायेन बगतलो, कशे भाशेन हांव संवसार जोडून घेतलो. एके भाशेन ताचें ध्यान मन देवीक जिवितांत हावन संवसारी जिविताचेर एके भाशेन पडलेलें. जशें सगळ्यांच्या आमच्या जिवितांत घडटा आनी सगळ्याच भाग्यवंताच्या जिवितांत केन्ना ना केन्नाच घडलेलें. पूण देव फ्रांसिसाचें जिवीत पळयता आनी आपल्या ह्या शिसा वरवीं इनास दे लॉयला जो जावन आसलो इश्ट भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो, ताचे वरवीं येवन ताका म्हणटा, फ्रांसीस कित्याक तुका उपकारप. आख्खो संवसार तुवें जोडलोय जाल्यार आनी विबाडलो जाल्यार तुजो आत्मो. जेन्ना देवाक दिसलें आनी देवा वरवीं इनास दे लॉयलाक ताच्या इश्टाक दिसलें की फ्रांसिसाचें मन संवसाराचे नदरेन गेला, ताका देवान देण्यांनी बोल्ला तरी ती देणी तो फावो ते पुर्तेपणी वापरूना आनी देखून ताका एक भाशेचो इलाज हाडची गरज आसा. ताचें मन परत देवा वाटेन हाडची गरज आसा, ताचो संबंद देवा चडशी घट करचो आसा. अशा वेळार ही उतरां इनास जेजूचीच उतरां एके भाशेन ताच्या कानार सादयता आनी तेन्ना ही उतरां फ्रांसीस आयकता. फ्रांसीस कित्याक तुका उपकारप, आख्खो संवसार तुवें जोडलो जाल्यार आनी विबाडलो तुजो आत्मो जाल्यार. जेन्ना हें सोत एके भाशेन ताच्या कानांत येता, ताच्या मनांत तो नियाळटा, तेन्ना फ्रांसीस एके भाशेन आपल्या जिविताची चाल बदलता. आपूण पिडेन पडला. जसो जेजू म्हणटालो, खावपाच्या पिवपाच्या संवसाराच्या वंडावण्यांत आमी गुल्ल जाली जाल्यार आमी आमकांच सांठेल्या, पूण मागण्यांतल्यान देवा चडशी संबंद आमी जोडलो जाल्यार होच संबंद मागीर मनशां सगळें जोडलो जाल्यार आमकां पुर्तेपणा आनी व्हरतेपण आमच्या जिवितांत फावो जातलें. हें जें जेजून म्हटलेलें तेंच आपल्या इश्टा इनासाच्या उतरांतल्यान ताणें वळखून घेतलें आनी फ्रांसकान आपलें जिवीत बदललें, आपलें जिवीत नवसरलें. ज्या संवसारी वैभवा खातीर तो वावुरतालो, ज्या संवसारी मोहिमे खातीर तो वावुरतालो, ती सोडून आतां देवाच्या मोहिमे खातीर वावरूंक ताणें आपल्या जिविताची पावलां मारलीं. जें यंत्र खऱ्यांनीच आदाराचें आनी गरजेचें संबंद देवा लागीं जोडूंक आनी तें यंत्र म्हटल्यार तें मागणें तें ताणें आपल्या जिवितांत आपणायलें. आमी पळयता भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या जिवितांत तो एक मागण्याचो मनीस आसलो आनी मागण्या वरवीं ताणें आपलो संबंद देवा चडशी घट केलो, आपलो भावार ताणें वाडयलो आनी देवाची खुशी आपल्या जिवितांत ओळखून घेतली. जितले फावटी मागण्या वरवीं देवा चडशी आयलो, देवाची खुशी आपणाक कितें ताणें ओळखून घेतली आनी असलेंच जें मागणें ताणें केलें तें जालो एके भाशेन ताका आदार मागीर हें व्हडलें कार्य करूंक, त्याच जेजूचो मिशनर जावंक, त्याच जेजूक, त्याच दोतराक इलाज दितल्या दोतराक जाका ताणें आपल्या जिवितांत मागण्या वरवीं अणभवलो, त्याच जेजूक हेच जेजूचें देणें दुसऱ्यांनी सगळ्या संवसारा वयर आपणावचें असली उर्बा, असली आशा घेवन हो भाग्यवंत पयस थावन इस्पान्यांत थावन आमचे मदें हांगासर आयलो, भारतांत आयलो, जापानांत गेलो, इंडोनेशियाक गेलो, चायनाक पासून वचूंक वावुरलो. ताच्या जिवितांत आमी पळयता मागण्याचो मोग अशें बरयल्लें आसा ताच्या जिविताचेर की तो पाद्रीपणाची अर्द ताणें घेतल्या उपरांत आपले पयले मीस करचे आदीं सुमार 40 दीस ताणें मागण्यान सारले. जायत घोडे जेजूचीच देख घेवन जेजू आपलो भौशीक वावर ह्या संवसारांत सुरू करचे आदीं 40 दीस ताणें उपास केले, मागण्या आपल्या बापा सांगाता केले. घोडे ह्याच आपल्या सोडवंडाराची, ह्याच आपल्या सोम्याची देख घेवन फ्रांसिसान तेंच केलें. आपले पयले मीस म्हणचे आदीं
सुमार 40 दीस तयारी केली मागणे करून. मागण्यांतल्यान देवाक एकवटलो. देवाची खुशी आता म्हज्या जिवितांत कितें? देव म्हज्या जिविताचो दोतोर, तो म्हज्या जिवितान इलाज म्हाका दिता, तो म्हाका आत्मीक जिवितान भरता, ताचे सुशी हांव येतलो म्हणून 40 दीस ताणें ह्या तयारेचे सारले आनी उपरांत मागीर आपले पयले मीस म्हटले. आमी जाणा जेन्ना फ्रांसीस लिस्बनांतल्यान गोंया येवंक भारताक येवंक भायर सरलो तेन्ना फकत 3 पुस्तकां तो आपणा सांगाता घेवन आयलो. एक म्हणल्यार ताचो ब्रेवियार पाद्रीचो मागणे करपाचो बूक हें पुस्तक. दुसरें म्हणल्यार एक दोतोनीचो बूक आनी तिसरो आनी एक लाती भाशेन बूक. हे तिनूय पुस्तकां घेवन तो आयलो. कित्याक? ह्या ब्रेवियारा वरवीं तो सदांच देवाक आपले मागणे करूंक आशेतालो, आवंडेतालो. आपूण शिकलोली दोतोन दुसऱ्यांक शिकोवन आनी ह्या दोतोनीच्या ह्या उतरांतल्यान मनशांनी दुसऱ्या देवाक एकवटूंक ही दोतोन नोको आसलेल्यांक शिकोवंक हें पुस्तक घेवन तो आयलो. जाल्यार आमी पळयता फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत हो हावेस, हो आवंडो मागणे करूंक, मागण्यांतल्यान देवाक एकवटूंक आनी देवाक एकवटूंक मागीर हेरा मनशांक एकवटूंक आपल्या भावार्थान वाडत वचूंक. मोगाळ भाव भयणीनो, जो मनीस देवा मुखार उबो रावता ताच्यान मनशा मुखार उबो रावं येता. जो मनीस देवाक मागण्यांतल्यान एकवटता ताच्यान दुसऱ्या मनशा मदें दुस्पटकायेन केन्नाच जिवंक जावचें ना. हें फ्रांसीस जाणा आसलो आनी हें ताणें दुसऱ्यांक परगटलें. आयज आमी हांगासर जमा जाल्या ह्या भाग्यवंताक मान दिवंक, ताका आमची भेट करूंक, ताच्या जिवितांतल्यान आमच्या जिविताक स्फूर्ती घेवंक, टू टेक इन्स्पिरेशन फॉर आवर लायफ फ्रॉम द लायफ ऑफ दीस ग्रेट सेंट. जाल्यार आयज हांव हांगासरली वेताना फकत ताचो उमो घेवन ह्या मिसान वांटो घेवन आमी गेली जाल्यार घडये तें आमकां तितलें फायद्याचें जावचें ना. पूण अदीक फायद्याचें घडये जायत ताच्या जिवितांतलें कितें तरी आमच्या जिविताक घेवन तो चल्लो त्या भाग्यवंतपणाच्या मार्गान आमी चल्लीं जाल्यार. आनी म्हाका दिसता एक व्हडांतलें व्हडलें जें ताका भाग्यवंत जावंक आनी भाग्यवंत दुसऱ्यांक करूंक कारण जालें तें म्हटल्यार ताचें मागण्याचें जिवीत, ताचें मागण्यांतल्यान देवा सरशी घडून हाडलेलें संबंदीक जिवीत, मागीर तेंच मागीर मनशा सवें संबंदीक जिवीत आमी आमचें करूंक वावुरलीं जाल्यार. मोगाळ भाव भयणीनो, जरी तर आमकां आमच्या भावा भयणी सवें संबंद जोडूंक जाय, तांचे सगळे शांतीन मोगान जिवंक जाय जाल्यार आमी पयलीं देवा सगळे शांतीन आनी मोगान आनी एकवटान जिवंक जाय. आनी हें घडटलें जरी तर आमी मनशापणाच्या लानरीकायेन आमच्या देवा मुखार येतले. तो आमचो देव, तो आमचो दोनी, तो आमचो रोसनार आनी तो आमच्या जिविताचो दोतोर. आमकां पिड्यार जाता आत्म्याची जावं, कुडीची जावं, मनाची जावं, आख्या जिवितांत जायते तरेच्यो ह्यो पिडा आमकां येतात. तेन्ना त्योच घेवन ह्या जेजू मुखार, ह्या आमच्या देवा मुखार आमी मागण्यांतल्यान गेलीं जाल्यार देव आमच्या जिविताक इलाज दितलो, आमकां मार्गदर्शन दितलो. जशें फ्रांसिस्काक मार्गदर्शन फावो जालें इनासाच्या उतरांतल्यान, ही जेजूची उतरांची इनासान ताच्या कानार सादोयलीं, तुमकां गरज आसा मागण्याची, मागण्यान जागृत रावात. दुबावरीत मोगाळ भाव भयणीनो, जितले अदीक मागणे आमच्या जिवितांत आसतले, जितले अदीक मागण्यांतल्यान आमी देवाक एकवटलेल्या, जसो भाग्यवंत फ्रांसीस एकदां ताणें जिवितांत नवसोटी आपली सुरू केली, आख्खें जिवीतभर मागणे ताणें केलें, दुसऱ्यांक मागणे करूंक शिकयलें. हांगासर आमच्या गोंयांत आनी हेरा आमच्या आसियेच्या भागांनी वचून कांपीण घेवन ताणें मागणे करूंक भुरग्यांक तशें जाणट्यांक आनी सगल्यांक शिकयलें. आनी जेन्ना तोच आपूण मागण्यांतल्यान देवाक एकवटलो, ताका हेरा मनशांक एकवटूंक दुसऱ्या सवें संबंद राखूंक कितलें सोंपें जालें. खऱ्यांनीच ताचें जिवीत अर्थाभरीत जालें. तो भाग्यवंत जावंक पावलो. मागणे एक व्हडलांतलें व्हडलें हातयार जें आमकां देवाक लागीं हाडटा आनी उपरांत मनशांक लागीं हाडटा. आनी आमचो संबंद तो देवाच्या मोगान वाडलेलो जालो आनी मनशाच्या मोगान वाडलेलो जाल्यार आमच्या जिविताक खरो अर्थ मेळटा. आनी देखूनच आयज जो आमकां हुस्कायता आनी म्हणटा, जागृत रावात, मागणे करात, संवसाराच्या वोंडावण्या फाटल्यान धांवो नाकात. आयज मागुया आमकां कृपा देवाची, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या विनवणेन ताका मान दिताना, आयज ताका भेट करतना, आयज ही मिसाची भेट देवाक उबारतना आमच्या काळजामळाचो हावेस जावंक
संवसाराच्या वणावण्या फाटल्यान धांवूंक न्हय, जेवणा खाणा बेबदीकाये फाटल्यान धांवूंक न्हय, पूण मागण्यांतल्यान जागृत रावन देवाक एकवटूंक. आनी देवाचे सवें हो संबंद आनी एकवट वाडयल्या उपरांत असलोच एकवट आनी संबंद आमच्या भावा भयणी सवें आमी जोडूंक पावंक. हे तर निर्णय आयज आमी घेतलो जाल्यार आयज आमच्या दोतोरान काळजा मनाच्या आनी आत्म्याच्या दोतोरांचे वखद आमकां दिला. आमच्या पिडेक जी पिडा आमकां देवा सोडशिल्ली आनी मनशां सोडशिल्ली पयस उरता आनी संवसाराचो स्वार्थ आमच्या काळजान घालता, आपलेपणान बोललेली आमकां करता. ही सगळ्या मनशांच्या जिवितांतली पिडा पयस करूंक जेजू आमकां आयज दोतोर आमच्या जिविताचो वखद दिता. जें दिलें फ्रांसिस्काक, फ्रांसीस बरो जालो, भाग्यवन जालो, दुसऱ्यांक भाग्यवनपणाचें कारण जालो. आयज हेच वखद जेजू म्हाका आनी तुमकां दिता आनी म्हणटा तुम्ही जागृत रावात, तुम्ही मागणे करात. मागण्याची तुमकां गरज. मागणे तुम्ही केले जाल्यार तुम्ही भाग्यवनपणान वाडटली, तुम्ही देवाच्या संबंधान वाडटली, भावा भयणीच्या संबंधान वाडटली. मागणे वेगळे वेगळे तरेचे पूण अदीक गरजेचे मागणे खासगी मागणे, पर्सनल प्रेयर्स इन कम्युनियन विथ गॉड. आयज मागुया आमकां कृपा असल्या मागण्याची मनशां आमी जावं आनी भाग्यवन फ्रांसिसाची देख घेवन मागण्याचो मोग करूंक आनी मागण्यांतल्यान देवाक एकवटून आनी तशीच आमच्या भावा भयणीक एकवटूंकची कृपा आमकां गरज, जो आमकां आदार गरज, जें बळ आमकां गरज तें ह्याच मिसांतल्यान आमी आमकां मागून घेवया. उबी रावया. मागण्याच्या जिविता वरवीं आमचो भावार्थ संबंद देवा सवें आनी भाव भयणां सवें वाडोवंक आयज आपल्या उतरांतल्यान जेजू आमकां उस्कायता. ह्या जेजू आमच्या वैजाचें दोतोराचें हें प्रिस्क्रिप्शन आमच्या आत्मीक जिविताक, भावार्थाच्या जिविताक आमी मानून घेवन मागण्या वरवीं देवाक आनी मनशाक एकवटून मागण्या वरवीं भाग्यवन जावंक आनी भावार्थान वाडूंक देवाची कृपा आमकां मागून ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार आमी घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी एकचाराचो संबंद तिरावंक आनी पवित्र जावंक सदांच मागणें करून आपलो आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पुर्जेचो बावाड जागोवंक वावुरल्या पुरो म्हूण परमेश्वराचो आदार तांकां मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी आमच्या देशान वचतले बावाडताचें दायज वळखून आपली जबाबदारी पाळटना सोमेश धर्मांच्या वांगड्या मदें आसलेलो एकचाराचो संबंद स्थिर आनी अखंड सांबाळूंक तांकां दोनया देवाचो आदार मागुया. सगळ्या धर्माच्या वांगड्यांनी आपआपले धर्मीक जिविताचे चालीन आनी रितीन आमचे मदें एकचाराचो संबंद पवित्र करून एकामेकाचो बावाट जागोवचे हातयार जावंक देवाचो आदार आमा समेस्तांक मागुया. धर्मामध्ये एकवट आनी शांती वचूंक जायत्या बऱ्या मनाची मनशां वावुरतात. तर तांचे प्रयत्न आनी संकल्प देवाची येवजण्यो साकार जावंक आमचो देश शांतीचो आनी एकचाराचो नमुनो जावंक देवाचो आदार मागुया. भोव मोगाळा बापा, भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मान दिताना आनी तूंच आमच्या जिवितांत आमच्या पिडेंत आमकां इलाज दितलो आमचो वैज म्हूण वळखून घेताना तुवेंनूच दिल्लें हें वखद मागणें आमच्या जिवितांत दिसपटें आमी करूंक
मागण्या वरवीं तुज्या संबंधान आनी भावा भयणीच्या संबंधान वाडूंक भावा